सर आज तुम्ही अधिवेशनाचे पळोवपाक गेले, सो कशें कितें तुमच्या कामगारांची मंत्र्यांची कामगिरी बी कितें केल्या, नियाळ घेतला? हय, पक्ष आपले आमदार कसे ते प्रेझेंटेशन करता, तातूंत अटेंडन्स कशी असता आणि बाकीच्या सगळ्या संदर्भातल्यान लक्ष दवरून आसा. म्हणून काल आमचे पक्षाचे सिद्धार्थ कुपेकर आशिल्ले, आयज हांव आसा मेळ्ळे, तो जेवणाचो ब्रेक आसा, मागीर परत येतलो. त्याच बरोबर तांचे एक्टीव पार्टिसिपेशन जावंक जाय, कारण ज्या प्रकारे ओपोजिशन नॅरेटिव्ह फिक्स करता आणि अशे तरेन मागीर बोवाळ मारता, पण जी मुळान गोष्ट आसत ना आणि ताका सारकेच बाबा कावंटर हें करून वेवस्थीतपणे मांडणी मारा, हें आसा. एकच पॉयंटान सांगता, कोण कितें करतात, पयले एकलो कोण तरी उलयता आणि तें फक्त आपल्याले मागीर सगळें हातून फेसबुकान हायलायट करता, पण तातूंत भितर पळय कितें कितें पळय जर आन्सर्स असतात, ते आन्सर मागीर कोण फॉलो हें करना आणि ते आन्सर जो पर्यंत मेळना, अरे बाबा ह्या प्रश्नाचें हें उत्तर मेळ्ळें, हें अशें जालां, हें जेव्हा सरकारूच तिच्यान पळय जेन्ना सांगता तें म्हत्वाचें आसता. सो हायलायट खंयचें आसपाक जाय की सरकार जें कितें सांगता तें हायलायट, तें जाचेर क्वेश्चन मार्क कोणे तरी ओपोजिशनान जे कोणे तरी काडलो तो, आणि त्या खातीर आमदारांचे अभ्यासाने ते सगळं गरजेचें. ज्या पद्धतीत तुम्ही म्हणता की तुम्ही तुमच्या आमदारांनी वळ दवरता, पण आमदार अपोजिशन बोवाळ मारता की 2 दिसाची असेंब्ली उलोवपाक वेळ टायम मेळना, त्याच्यात तुमचे आमदार कशे उलयतले? आतां बजेटरी आतां सगळी आतां येदी व्हडली आसतली, त्या वेळाचेर सगळ्यांनी उलोवपाक जाय, तेन्ना उलयतले सगळे. ओके, आतां आसा. सो विरोधकांचेर कितें उलोवप आसा तुमचें? हांव कांयच उलयना. सध्या विरोधक म्हणटा ते तुमच्याच मतदारसंघातले विजय सरदेसाय आवाज काडटात, सो ताजेर बीन काल त्यांचो एक व्हिडिओ बीन असो व्हायरल जाला एका गजालीच्या बाबतींत. कशें आसता, एक डेमोक्रेसीन भितर विरोधक जो आसता तो कोणीय आसूं, ताणें जो कितें प्रश्न मांडिल्लो आसता त्या प्रश्नाक हायलायट करपाचें हें एक तंत्र आसता, पण अशे तरेन न्ही की ही इज रायट, ताजें सकयल जें उत्तर आसता ताजेर जें दिलां तें म्हत्वाचें आसता. आतां तें उत्तर जर मान्य देर आर वेरियस फोरम्स, त्या फोरमाचेर वचून त्या प्रश्नाची मांडणी करप आसता. तेंच तर हें न्ही, म्हणजे विधानसभेचें कामकाज म्हणल्यार कितें तर